अवकाळी पावसान गोंयभर दुमशणां घाल्यात। कोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जायते कडेन झाडां पडून बरेच लुकसाण जालां। उटंगाराच्या पावसाक लागून फोंड्यात झाड पडून 10 गाडयांचें लुकसाण जालें। तशेंच पणजे जिल्लो अधिकारी बिल्डिंगे भायर व्हडलें झाड पडून 6 गाडयांचें लुकसाण जालें। जाल्यार म्हापशा संरक्षण वणत कोसळून 2 स्कुटरींचे तशेंच रेश मागूस वाठारांत भुमिपुरूष देवळाचेर झाड पडून देवळाचें बी बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाक सुरवात जाल्या। हवामान खात्यान बुधवारा रेड अलर्ट जारी केला। तशेंच 22 आनी 23 तारखेर ऑरेंज अलर्ट आनी 24 ते 27 मे मेरेन येलो अलर्ट जारी केला। वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। फाटल्या 24 वरांत गोंयभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून फातोर्डा वाठारांतल्या घरांनी उदक घुसलें। मजगतीं फातोर्डा वाठारांत कांय दिसां पयलींच नाल्यांचो गाळ काडपाचें काम तशेंच हेर पावसा पयलींची कामां सुरू केल्लीं। पूण अचकीत ह्या पावसाच्या आगमनान लोकांची तशेंच आमचीय धांवपळ जाली। देखून जंय जंय सद्याक गाळ काडपाची गरज आसा थंय पयलीं कामाक सुरवात जातली अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें। मॉन्सूनाच्या पावसाक अजूनय सुरवातूय जावंक ना आनी कला अकादमीक अवकाळी पावसातूच गळटी लागल्या। ओपन एअर एमपी थिएटराच्या कन्सोल बुथांत गळटी लागल्या। उदकाचे हे गळटेक लागून शॉर्ट सर्किटूय जावपाची शक्यताय आसा। दुसरे वटेन कला राखण मांडाचे वांगडी मंत्री गोविंद गावडेक कला राखणेची सुपारी दिवपाक आयिल्ले, मात मंत्री गोविंद गावडेन ती न्हयकारली। संजीवनी ऊस उत्पादक शेतकारांक सरकाराची नवी अर्थीक सहाय्य येवजण अजिबात मान्य ना। शेतकारांक विश्वासात घेनासतना ही अधिसुचोवणी काढल्या। सरकारान पयलींच्या येवजणे प्रमाण ऊस उत्पादकांक तांचे जमनी प्रमाण अर्थीक मजत करची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। तशेंच संजीवनी साखर कारखानो सुरू करतले की ना तें सरकारान आमकां सांगचें अशें तांचें म्हणणें।
काणकोणच्या रवींद्र भवनाची परिस्थिती पळयली जाल्यार गोंयच्या शाहजहानाच्या गोंयांत खूप ताजमहाल आसात अशें दिसता, अशी टिका आमदार विजय सरदेसायान केल्या. पावसाक लागून मंगळारा काणकोणच्या रवींद्र भवनाक गळटी लागली. पुराय रवींद्र भवनात उदक भरिल्ले. हे फाटभुंयेर विजय उलयतालो. सावड्डे मिराबाग वाठारांतल्या प्रस्तावित वादग्रस्त बंधाऱ्याच्या विशयावयल्यान गांवांत थळाव्यांचो 2 गट जाल्यात. मात हे दोनूय गटांचो बंधाऱ्याक मात खर विरोध. हे दोनूय गटांनी एकामेका आड खर आरोप प्रत्यारोप केल्यात. सावड्डे मिराबाग वाठारांत येवपी प्रस्तावित बंधाऱ्याक थळाव्यांचो खर विरोध आसा. फाटल्या आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत ह्या विशयाचेर बोवाळ जाल्लो. देखून सरपंचाच्या गैरहजेरेंत उपसरपंचा सयत 9 पंच वांगड्यांनी ह्या प्रकल्पा आड थाराव पास केल्लो. मात सध्या ह्या बंधाऱ्यावयल्यान गांवांत 2 गट जाल्यात. हे 2 गटांचे एकामेका आड आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात. एक गट थळावो पंच संजय नायकाचो. देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडांच्या हस्तुकी मुरगांव वास्को एमपीएत 3 प्रकल्पांचो शुभारंभ जालो. 3 मेगावॅट सौर उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प, बर्थ 10 आणि 11चेर 2 मोबायल हार्बर क्रेनी लॉन्च, तशेंच कोळशाची हाताळणी करपा खातीर बांदिल्ल्या डोमांचे उक्तावण. ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करपा वेळार सगळी साधन सुविधा दिल्ली. तरी लेगीत लायनमॅनाक शॉक कसो लागलो हाचें कारण अजूनय स्पश्ट जावंक ना. हे विशीं वीज खात्याचो मुखेल अभियंतो स्टीफन हाका 24 वरां भितर सखोल चवकशी करून 48 वरांनी अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला, अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिली. गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घाली. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या पावसान कांय वाठारांतल्या रस्त्यांचेर उदक साचलें. तशेंच दुकानां सयत शारांतल्या घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घाली. कांय वाठारांत पावसा पयलींची कामांय पुराय जावंक नाशिल्ल्यान गटारांनी उदक भरिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक साचलें. लोकांच्या घरांनी तशेंच दुकानांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. तशेंच वादळी वाऱ्याक लागून कांय वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडून बरेच लुकसाण जालें.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचेच नाव घेना. बुधवारा विजयपुरा जिल्ह्यात कार आणि बसीमदी टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो. कार सोलापुराक वताली अशें कळटा. ह्या अपघातान दोगांक मरण आयलें, जाल्यार हेरांक दुखापत जाल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आता मडगावच्यान प्रवास करप्यां खातीर महत्वाची खबर. मडगाव पॉवर हाऊस ते रावणफोंड वचपा खातीरचो रस्तो येरादारी खातीर सध्या तात्पुरतो बंद केल्लो आसा. मंगळार रातीं काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या कामा खातीर भुस्खलन जाल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. केपें नावेली सावन प्रवास करप्यांनी रेल्वे स्टेशन कोलम रोड रस्त्या वयल्यान प्रवास करचें, तशेंच पॉवर हाऊस रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांनी दवर्ले वटेनच्यान प्रवास करचें अशें कळीत केलां. कुंकळे नगरपालिकेच्या नव्या व्यावसायिक इमारतीची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान हांगासरल्या भौशीक शौचालयात बुरशेपणां वाडल्यान मजगती निधी आयल्या उपरांतच आमी ह्या इमारतीत स्थलांतरीत जातले अशें कुंकळे नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लँड्री मास्करेनस सांगता. सरकारा कडल्यान निधी मेळटकीच आताची नगरपालिका ह्या इमारतीत स्थलांतरीत करपाचे आसात. पूण 5 वर्सां जावन गेलीं तरी लेगीत धड वीज तशेंच उदकाची पुरवण लेगीत सारकी नाशिल्ल्यान सध्या इमारतीत आशिल्ल्या दोतोर तशेंच हेर दुकानदारांची सामकेच हाल जाल्ले आसात. देखून बेगोबेग नगरपालिकेन हाची दखल घेवची अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. गोंयांत पावसाळी पर्यटनाचेर भर दितले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पावसाळी पर्यटना खातीर गोंयांत पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर कितें करपाक जाय हे विशीं चर्चा करपा खातीर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन पर्यटना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या स्टेक होल्डरांची बसका घेतली. गोंयांत पावसाळी पर्यटन कशें तयार करूं येता, पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर तांकां कसल्यो सवलती दिवं येतात ह्या विशयाचेर मंत्री रोहन खंवटेन वेवसायिकांक कडेन चर्चा केली. निरंकाल दाबाळ वाठारांतल्या लोकांच्या मोबायलांक नेटवर्क नाशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. नेटवर्क एक दीस आसल्यार दुसरे दीस आसना. हे विशीं जायते फावट कागाळी करून पासून कांयच जाल्लें ना अशें थळावे लोक सांगतात. कोणूय दुयेंत पडलो जाल्यार एम्ब्युलन्सीक फोन करतले जाल्यार नेटवर्क आसना. फोन करून कोणाची खबर घेतलें जाल्यार तेंय शक्य ना.
BSNLान हाची दखल घेवन हो प्रस्न बेगींतल्या बेगीन सोडोवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सेगीत दिसभर पडपी पावसाक लागून उदकाची पातळी वाडल्या. वागातोर दर्यावेळेर प्लास्टिकाचो आनी हेर कोयर पातळिल्लो दिसून येता. वागातोर दर्यादेग हो एक पर्यटन थळ. वेळार कोयर वेवस्थापन आनी नितळसाण नाशिल्ल्यान ह्या दर्यादेगेची ही परिस्थिती म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा. म्हापसा शेटयेवाड्यार संरक्षण वणत कोसळिल्ल्यान 2 दुचाकींचे बरेच लुकसाण जाले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 1.5 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा. लागसारच्या गटारांतलो गाळ काडूंक नाशिल्ल्यान ही वणत कोसळिल्ल्याचो थळाव्यांचो आरोप आसा. फाटल्या कांय दिसा सावन धावकोण वाठारांत मानग्यांचो थैमान सुरूच आसा. कांय थळाव्यांक नुस्तें केलकाडूंक गेल्ले कडेन धावकोण न्हंयचेर मानगे दिश्टी पडले. सध्या ह्या वाठारांत भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकारांत लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण फाटले 2 दीस उटंगाराच्या पावसान धुमशणां घाल्या. वेगवेगळे कडेन झाडां पडल्यात तशेंच संरक्षण वणटी कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात. रस्त्यार उदक तुंबलां. हेच फाटभुंयेर घसघशाचेर तशेंच ट्रेकिंगाक वचपाक बंदी घाल्या. सध्या उदकाची पातळी वाडल्या तेन्ना खंयचीय वायट घडणूक घडूं येता तेन्ना धबधब्याचेर वचप टाळचें अशें आवाहन रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. फाटले 24 वरां सावन पडपी उटंगाराच्या पावसान गोंयभर खवदळ घाला. तेच बरोबर काकोडा कुडचड्यार आशिल्ल्या भाताच्या शेतांचो बरोच परिणाम जाला. उदका स्रोत खात्यान उदकाची गेट उक्ती केल्ल्यान हें जालां म्हणून काकोडेच्या शेतकाऱ्यांचो आरोप आसा. उदका स्रोत खात्यान आमकां जाल्ल्या लुकसाणीची भरपाय दिवची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या.
जम्मू काश्मीरातल्या बारमुल्ला जिल्ह्यातल्या ड्रग डिस्पोजल कमिटीन धाड घालून वेगवेगळी घुळे वखदां जप्त केली. मेळिल्ल्या माहितीप्रमाणे 1,270 किल हिरोईन, 1,703 किल चरस आणि गांजो तशेंच हेर घुळे वखदां जप्त केल्ल्याचें कळटा. हालींसराक खुबशे तरणाटे भुरगे घुळे वखदांच्या वेव्हारांत घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. बुधवारा सकाळी मुंबई नाशिक महामार्गार आशिल्ल्या एका कारखान्याक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार दाखल जाले. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानान उक्तायला. कोरोना व्हायरसाचो संसर्ग सोंपलो अशें सगळ्यांक दिसतालें, पूण पुडुचेरीत आतां कोरोनाचे दुयेंती मेळपाक लागल्यात. कोरोना व्हायरसान 12 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. थंडी, जोर ही मुखेल लक्षणां आसात. तेन्ना कोणाकूय जर अशीं लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेंच क्वॉरंटायन रावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. लखनवाक सध्या बर्ड फ्लून वाड जाल्या. हाका लागून थंय आशिल्ली प्राणी संग्रहालय बंद दवरलां. बर्ड फ्लू हो एक सामको संसर्गजन्य रोग चड करून सुकण्यांक जाता, जो एका जनावरांतल्यान दुसऱ्या जनावराक पातळटा. गोरखपूरच्या प्राणी संग्रहालयात बर्ड फ्लूची पहिली केस मेळिल्ली. देखून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी प्राणी संग्रहालय कांय दीस बंद दवरपाचो आदेश दिला. जयपुराक सध्या उष्णतेचे ल्हार आयला. भरपूर प्रमाणात गरमी वाडिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडला. तापमानात बरीच वाड जाल्ली. वाडट्या गरमेक लागून उदका पुरवणीचेरूय परिणाम जाल्लो. मजगतीं गोंयांत तशेंच महाराष्ट्रात आडवेळ्या पावसान धुमाकूळ घाल्ल्यान थंयच्या लोकांक मातशी थाकाय मेळिल्ली आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी